या आयज आमी सनलायट मिडियाच्या बॅनराचेर चल पासयेक्याचे 26 एपिसोड पूर्ण केले. जेन्ना हो कॉन्सेप्ट म्हज्या मनान आयलो तेन्ना आमी गोंयकार आनी गोंयची वळख म्हळ्यार फक्त बिचीस आनी डिस्को न्हय तर हाच्या भायर जवळ 70% गोंय जाका आमी हिंटरलँड म्हणटात ते पळोवपा सारकें आसा. तातूंत देवळां म्हणया किंवा उदकाचे झरे, दोंगर, न्हंयो, पुरातन गजाली, लँडस्केप्स, पावसांतले गोंय अशें खूब कितें आसा. आनी हे जर आमी गोंयकारांनीच पळोवना जाल्यार भायल्यांक आमी कितें सांगतले आमच्या गोंया बद्दल. हो विचार मनान घेवन चल पासयेक्याची टीम फुडें सरली आनी गोंयान हो शो बरोच फामाद जालो. हांव सनलायट मिडियाचे वतीन सगळ्या CPY टीमीचे शो घडोवन हाडिल्ले बद्दल तशेंच तुमचे हो शो हिट केल्ले बद्दल आनी गोंय सरकाराचे म्हाका सपोर्ट केल्ल्या बद्दल त्याच बरोबर पॅनासोनीक तशेंच पंजाब महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बँक, तरुण भारत, इंडिगो आनी प्रुडंट मिडियाचे आभार मानता. फुडें अशीच एक कल्पना असोच एक विचार घेवन आनीक एक व्हडलें पावल उखलपाचो निर्णय घेतला जो तुज्या सपोर्टा शिवाय जावचो ना. तुजो आशिर्वाद म्हाका जाय आमचें गोंय हो स्वर्ग पुराय भारतभर दाखोवपाक. हांगाच हांव म्हणटा चल पासयेक या. फाटल्या एपिसोडान तुवें पळयलें पणजेच्यान जवळ 50 किलोमिटराचेर मोले चेकपोस्टाकडेन लागींच आशिल्लें दुधसागर स्पा रिसॉर्ट. असोच एका निसर्ग मोगीन तयार केल्लो स्वर्ग. थंय वतकच रावपाची कशी वेवस्था आसा, थंय कितें पळोवपा सारकें आसा, थंयचे बरें क्यूटशे बांदिल्ले धवे फुल्ल टेंट्स, तातूंत रावपाक कशी मजा येता, थंय जेवण कशें आसता, त्याच बरोबर डग्स हे तुवें पळयलें. दुधसागर स्पा रिसॉर्टान हांवें कितलेशेच बर्ड्स पळयले. हांगा सद्या म्हजे बरोबर हांगासर डग्स दिश्टी पडटात. कसले कितें ते कांय खबर ना पूण सद्या एक सरप्रायज म्हळ्यार गोंयचो फामाद एनिमल लवर डॉग ट्रेनर आमी म्हणया प्रोफेशनली हय स्टॅनली बाब सद्या म्हाका हांगासर मेळ्ळा. तो नेचर लवर आशिल्ल्या कारणान हांगासर तो आयला. ताजे कडल्यान जाणून घेवया ह्या डग्साची जात कसली, तांकां कितें म्हणटात ते आनी ते कित्या खातीर पोसतात ते. यो इतलेंच न्हय तर कितलेशेच आउटडोर खेळ तशेंच इनडोर खेळ थंय खेळपाक आर्यनाक मजा आयली. बार्बेक्यू सेशन तर खूपच बरें आशिल्लें. ते करता आसतना आर्यनान वेज सिझलराचेर मारिल्लो ताव. वा, तो एटमॉस्फियर सामको पळोवपा सारको आशिल्लो. आतां फुडें पळोवया. फाटल्या खेपे आमी पळयल्लें किंवा ज्या जाग्यार आमी आशिल्ले तें दुधसागर स्पा रिसॉर्ट. गोंयानूच एक स्वर्ग. खुबश्यो गजाली करपाच्यो उरल्यात ज्यो एक्सपिरियन्स तुका हांगाच करपाक मेळटात. निसर्ग तर जालोच पूण ह्या निसर्गान एडवेंचर जाता. हय, आनी ते ह्या जाग्याक सगळ्या परस वेगळे ठरयता. आयज हांव अनुभव तो घेतलोच, एडवेंचर करतलोच अशें हांवें ठरयलां. चल पळोवया. तुवें केन्ना आयुश्यान एडवेंचर केलां? स्वताक प्रश्न विचारून पळय. तुवें केन्ना थरारक काम अथवा खेळ केल्यात? हय, जशें रातचे रानांनी वचप, दोंगर चडप, व्हडें चलोवप, न्हंय क्रॉस करप. आयची सकाळ म्हजी सामकी बरी फुल्ली. हय, दुधसागर स्पा रिसॉर्ट हांगासर आय एम हॅव्हिंग गुड टायम. आयज सकाळीं हांव भायर सरलां कितल्योश्योच एक्टिविटी करतलो म्हण, कारण काल कितलेशेच लोकांक मेळटकच हांगासर खुबश्यो एक्टिविटीज जातात हें म्हाका कळ्ळें. वायल्ड ग्रील, वायल्ड मशरूम, कितल्योश्योच वायल्ड गजाली हांगासर जातात. एक एक करून सगळ्यो गजाली करूया आमी. चल या पासयेक.
दिस इज गोइंग टू बी व्हेरी थ्रिलिंग, व्हेरी मच एडवेंचरस. कारण काल उदोवच्यान आमी ज्यो एक्टिविटीज उलयतात पळय तो एक्टिविटीज करपाचो सद्या टायम जाला. हांगासर भरपूर म्हाका रोप्स दिश्टी पडटात आनी व्हडलो क्वेश्चन मार्क आयला. खबर ना कितें आनी कशे स्पोर्ट्स आसा ते हांगासर, पूण एक एक करून सगळे पळोवया. सद्या हांगासर एक्सपर्ट जो म्हाका सांगतलो कसो करप तो अजून येवना. तो पर्यंत पळोवन घेवया आमी कितें आसा तें. यो हांगासर पळयला तुवें, हांगा रोप्स दिश्टी पडटात, वेगळे रोप्स आसात. म्हाका दिसता अशें की हाजे वयर हांवें उबें रावप आनी वचप. हांव सद्या आतां ट्राय करना, कारण जर पांय निसरून पडलो जाल्यार हांव सकयल पडूं शकता. एक्सपर्ट जसो सांगतलो तो सेफ्टी आमकां प्रिकॉशन्स घेवपाक लायतलो, ताजेर आमी हे फुडें करया. यो तसोच फुडें या. हांगासर सगळे तशें पळयत जाल्यार सगळे मार्किंग सांगिल्ले आसात. हांगा सांगलां कशें वचप, कोणाक धरप, कितें करप तें. आनी हो जर तुवें टॉप वयर जर पळयलो आसत जाल्यार हांगा वयरूय कांयशे स्पोर्ट्स आसात. म्हाका दिसता खंयच्यान तरी वयर वचपाक मेळटा, मागीर थंयच्यान चलत वचून ह्या प्लॅटफॉर्माचेर येवप आनी प्लॅटफॉर्मा वयल्यान मागीर त्या प्लॅटफॉर्माचेर. अशें खुबश्यो गजाली आसात त्यो. एक्चुली इट्स गोइंग टू बी बीट डिफिकल्ट फॉर मी, बट लेट्स सी. यो फुडें पळोवया. जर हे पळयत न्ही जाल्यार हांव सद्या एक आर्मी जाला आनी हे म्हाका आर्मी ट्रेनींग दितलें अशें दिसता. कारण हे आमी चडशे टीव्हीर पळयलां किंवा जेन्ना आर्मी कॅम्प्स आसतात पळय थंय हे शिकयलें वता. आतां जर धरत जाल्यार असो वचपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार कदाचित हे पडूं शकता. हे इट्स नॉट दॅट इजी, पूण लेट्स सी. एक्सपर्ट येतलो, ताजे कडल्यान जाणून घेवया. थंय म्हाका आनीक एक गजाल दिश्टी पडटा, ती पळोवया कितें आसा ती. यो हो सगळो म्हाका क्वेश्चन मार्क आसा. तेन्ना तूं म्हाका 2 मिनटां दी, हांव एक्सपर्टाक घेवन येता आनी ताजे कडल्यान हांव डिटेल गजाली तुका सांगता. कशें करप, कितें करप, हांगा येतकर पयलीं कितें घालप आनी कशें फुडें वचप तें. चल. एक डीप ब्रीथ घेतलें हांवें. देवाक बी याद करून घेता, कारण हे स्टंट्स बरे व्हडले करपाक वता आतां हांव. पूण टेन्शन ना, कारण सद्या म्हाका आनीक फ्रेंड मेळ्ळा, पॉल मॅक्स. ही इज अ एक्सपर्ट. ही इज गोइंग टू टेल मी एवरीथिंग. कशें बांदप, कितें करप सगळें सांगतलो आनी ताज्या कडल्यान जाणून घेतकच मागीर हांव फुडें सरतलो. इज माय गुरू नाव. ओके पॉल मॅक्स, हाय. हे कितें म्हणटा सांग. आमी म्हणटा बेल्ट, हार्नस बेल्ट. ओके, आमी तुमकां घालतले. ओके. हे जावन आसा कॅरबिनेट. हे तुमकां रोपाक घालपाक आमी यूज करतले. ओके. आनी ही आसा टेंडम पुली, जी आमी रोपार घालून हेका घालून हुक्स घालून यूज करतले. सो हेजेर तूं सेफ्टी आख्खे रोपार तुमी भोंवंक शकतले. सेफ उरतलो. ओ गुड. मागीर हो म्हजे खातीर सद्या गॉड आसा. आय हॅव टू टेक केअर ऑफ हिम न्ही. येस सर. ओके. कशें बांदप. एका वाटेन सामको पग जाला, पूण हांव सद्या इंडियन आर्मीचो एक आर्मी आसा आनी म्हाका फुडें वचपाक जाता. असो कांयचो फील येता म्हाका. आता हे कितें करपाचें.
हे बेसिकली हे रोपाक घालपाचे तुम्ही हय आणि हो धाकलो हूक आसा तो हय धाकलो कॅरिबनर म्हणटा हेका कॅरिबनर हांगा घालपाचो हां आणि हो व्हडलो हूक आसा तो रोपार घालून असो हेचेर वयल्यान दवरपाचो. ओके ओके हां हां मागीर हांव फुडें वतलो हय कंट्रोल करपाक मेळटलें मरे म्हाका हय ओके इट्स व्हेरी स्कॅरी आय एम स्कॅर्ड नाव ओके या Yes.